मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टानो आयच्या माणकामती कार्यावळीक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. जायते फावटी आमी चिती नासतना वेगळेंच कितें तरी घडटा आनीक आयच्या ह्या कार्यावळीक आमचे जे मानेस्त आसता ताचे थंय अशेंच कितें तरी घडलां. एक बरो आवाज बरें कातोरीश कशें पालकाचेर आयलें आनीक आयज एक बरें कलाकार जावन बसलें, बरें पार्टिस्ट जावन बसलें. तर ताची आमी भेट घेवया आनी ताचे अनुभव हांव तुमचे मेरेन हाडपाचो प्रयत्न करतां. मोडक्या नंबर तू सायबा आणि कसो नंबर गो 12 दोंदो चलयतावू 12 दोंद्याचेर आमकां जायती आसता जोडू करूंक सोदना पाडू तोंड नाकाय कोडू पायकेट करून चेडे भोंवताय आतां बाराचेरू. आवय पांयोच हिंगा आणि शेडी गो चेड्यान रोकडीच मालपो आयवी पेरेरा आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. खरेंच हांव जायतीं वर्सां जालीं तुजे बरोबर सांगातान आमी वावर केला. तरी आसतना आयज एक वेगळी उर्बा आनी उमेद भोगता ती म्हटल्यार काल पासून जेन्ना तूं कांतारां म्हणटालें आनीक जेन्ना तूं आतां पार्टींत आयल्या उपरांत एक पॉप्युलर तियात्र फेस्टिवला सारक्या फेस्टिवलान जेन्ना तुका बेस्ट एक्ट्रेस एवॉर्ड फावो जाता, जेन्ना तुका हो एवॉर्ड मेळ्ळो तेन्ना तुजी खुशालकाय? पयलीं हांव बिलीव करूंक म्हाका स्वतमानूंक हांव डिफिकल्ट जालें. म्हाका लायक खरें म्हाका प्रायज मेळ्ळा. जेन्ना म्हाका तो न्यूज मेळ्ळो म्हाका प्रायज मेळ्ळो म्हूण आय कॅनॉट बिलीव. म्हाका इतली हांव खुशाल जावं ओ लायक हांव सरप्रायज जालें. खरें म्हाका मेळ्ळें. केन्नाच अशें करून एक्टिंगान असो मेरीट मेवताली आनी फर्स्ट प्लेस इतले जाणां मदें म्हाकाच देवान विचून काडलें, म्हाकाच ऑडियन्सान विचून काडलें, जजीजान म्हाका विचून काडलें. खरेंच देवा कारगा. आय वॉज सो हॅप्पी. पयलो फोन हांवें दयेलाक मारलो, फादर आय एम हॅप्पी तुवें म्हाका त्या तियात्रान एक बरो रोल दिला म्हणून हांव आयज हो प्रायज घेवंक फावला. Bye bye. Oh, get no. Oh, tu get oro? Buenas, papá.
जायते जाणांनी म्हाका येवन म्हणलां तियात्र सोंपतच बाय तुजें एक्टींग बरें जालें. तूं एक्टींग कोत्ता आसतना आंगाची लोवां वयर सोदतालीं. एकटे बायलेन येवन म्हाका बेसावन दिलें. तो म्हाका प्रायज तियात्र जालो म्हणटच तो पयलो प्रायज म्हाका मेळलो. जजीजान दिलो तो मागीर. जजीजान म्हजी कला ओळखून घेयली तें ताचें व्हडपण. दुसऱ्या मदें म्हाका विचून काडलें. खरेंच हांव वार्गां दितां अविनाश च्यारी डायरेक्टर फादर दोयल. अविनाश च्यारीन जायतो तोकूच घेतलो. एक्टिंगांत हांव चडशें येवंक सोदिनासलें. सिंगींग परफेक्ट. सिंगींग जाल्यार हुंयच कांतार मूड फास्ट सॉंग्स एवर रेडी. बट एक्टिंगान जेन्ना अविनाश च्यारीन म्हाका विचारलें बाय दुसरे फावटी म्हाका तूं एक्टिंगान जाय. तुजें सिंगींग आतां मातशें सायडीन दवर म्हूण तूं कांतारा बट एक्टींग आपल्याक पयलें जाय. तेन्ना हांवें सराक अशेंच म्हणलें सर हांव आनी एक्टींग कांतारां कितें कितलींच दी एक्टींग नाका. सर म्हणपा लागलो अविनाश च्यारी म्हणपा लागलो तूं एक्टींग आपूण तुका शिकयता तूं फकत यो. पयलीं हांव आग्नेल देबोरीक हांव जायतीं तियात्रांनी ताका कांतार म्हणलें. ताचे म्युजिकल शोआंनी कांतारां म्हणलीं. आग्नेल बोरीन जायती ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्यो म्हाका कांतारां विशीं. एक्टिंगान मागीर ताच्याच तियात्रान कुसवो तियात्रान पयलें हांवें एक्टींग केलें. जायते फावटी आमी चिंती नासतना जायतें वेगळें कितें तरी घडत वेता आनी हें तुजें सगळें घडलें. तर आमच्या जे ऑडियन्सांक तुवें आतांच म्हटलां की कांतारां शुअर. तर एक कांताराच्यो 4 ओळी. कांतार बरोवपी कोसेसांव फेर्नांदीस. आमी जायते तियात्रांनी हें कांतार म्हटलोलें डुएट म्हटलोलें पूण आतां हांव तें सोलो म्हणटा. चोंद्रिमाच्या उजवाडान सायतो वेळ आमी भोंवली सांगातान. चोंद्रीम लिपलोलो कुपान सोर्गुसो दिसलो केतूच कौपान. तूं मेवतूच कोमलो अर्थ जिविताचो. एक सुर्या काळजाक सांगात जालो तुजो. तुजे विणे हो संवसार काळोखाचो. देवा बरो कर हो खेळ नशिबाचो. मोह हो आमचो मोह हो जपाचो. 10-15 फावटी तरी म्हटलां हांवें कांतार. आनीक ह्या कांतारा उदेशी इनामाय फावो जाल्यात. वय डुएटाक आमकां इनाम फावो जाल्लें हे कांताराक. केन्ना तो मात उडगा आसना बट तियात्र कॉम्पिटिशनांत ह्या कांताराक आमकां इनाम फावो जाल्लो कला अकाडेमीन. आयवी सुरवातीक जेन्ना तूं पयलेंच ल्हान आसतना जेन्ना तूं पालकाचेर आयलें तेन्ना तुवें कांतारूच गायलें आसतलें. पालकार म्हणल्यार ल्हान आसलें तेन्ना मामी म्हाका कॉम्पिटिशनाक व्हरताली. आपूण विस्ती शिंवताली आपुणूच सगळें तयार करताली. म्हाका डॅडी कांतार शिकयतालो तें हुंयचेंय जावं 1-2-4 वडी शिकयतालो. स्कुलान पार्ट घेतालें कॉम्पिटिशनान. कसलेंय कॉम्पिटिशन जावं मामी सांगाताक आसताली जावं डॅडी येतालो. मातशें वाडलें तेन्ना म्हजो माम लिगोरियो डायस ताणें म्हाका पयली सावद दिली. इतल्या लोकां मदें पयलें हांवें सावद स्टार्ट केली. सावद म्हणूंक स्टार्ट केली. मागीर मामाच्या बाराबर मागीर डॅडीच्या बाराबर सोबे माजार. स्टेज फियर हें म्हाका कॉन्फिडन्स मेवलें. स्टेज फियर अशें आसोंक ना. फुडें आंतोनी गांवकार आल्लें ताच्या तियात्रान हांवें भुरग्याचो रोल केल्लो कुड्डे जावन. मागीर पी आग्नेलान आपल्या तियात्रान एक ल्हानसो म्हाका एक्टींग करूंक ल्हानसो एक पार्ट दिलो. तियात्र कला अकाडेमींत पयलें म्हाका चायल्ड सिंगर म्हणून हाडपाक हांव शेरोन विल्मिक्स तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मागीर म्हाका कोसेसांव फेर्नांदीस ताणें म्हाका सिंगिंगांतूच
जायते कॉम्पिटिशनांनी दुसऱ्या तियात्रांनी म्हाका ताणें आपल्या वांगडाक वयलें तेन्ना हांव डुएट सिंग करतालें. मागीर आमी आग्नेल दे बोरी हितून 2007 हांवें आल्फ्रेड रोज सिंगींग कॉम्पिटिशनान 2nd प्लेस घेतलेली. तेन्ना म्हाका एंथनी सेनान म्युजिकल शोआक आपोवन वयलें. तेजे फाटल्यान हांवें जायती म्युजिकल शोज केले जावं आग्नेल दे बोरी मील मेल नेल तांचे वांगडा तरी कांतार करूंक म्हाका बरी उमेद येता कित्याक तांचे वांगडा कांतार करपाक ती म्हजी स्टायल फास्ट लायक पिपिरमीट जावं भेंकडायता पाय जावं स्वेटर करी ही कांतारां हांवें व्हडा उमेदीन आनी ऑडियन्सांक खूब मानवली ही कांतारां. तेज्या फाटल्यान तियात्रांनी परते हांव आग्नेल दे बोरी ताच्या तियात्रांनी कांतार म्हणूंक लागलें. फादर दोयेलाच्या तियात्रान कांतार म्हणलें, दोडो तियात्र आनी एक ओपेरा केलोलो तेणें. आनी अशें आतां कांतारां म्हणून एक्टिंगानूच आयलें. आयवी खंयच्याय तियात्राची आमी भुमिका करता आसतना आमकां जायती तयारी करची पडटा. तर तुजे बरोबर अविनाश सर आसलो म्हणटच ताणें ताची तियात्राची स्टायल जे भाशेन डायरेक्शन वेगळेच तरेन आसता. थोडे फावटी अशें दिसता की तियात्रच नाका पूण जेन्ना कितें तरी वेगळें हातांत येताशें दिसल्या उपरांत ताचो आमकां अर्थ समजता. अशें तुका कळ्ळां? वय जायते फावटी घडलां. पयलेंच हांव जशें तुका सांगलां अविनाश सरान म्हाका पयलेच फावटी एक्टिंग करूंक सांगलें तेन्ना कुसवा तियात्रान म्हजी उबी रावपाची स्टायल बा इट वॉज लायक नॉर्मल खायचे काय रावताले. सर म्हणपालो आयवी बोडी घेवन रावता सारकें राव. ऑडियन्स लायक हांव दुसरें तियात्र पळयता ऑडियन्साक फेस करून पळोवपाक जाय आसलें. सरान म्हणलें तूं ऑडियन्साक पळयनाका ऑडियन्स तुका पळयतलो तूं तुजी कला दाखय. पयले पयले म्हाका जायते त्रास जाले पूण अशें वाजोवंक ना हांव म्हाका उमेद आसलोली शिकपाची. आजून देखून हांव शिकता आनीक हाच्या फुडेंनूय म्हाका शिकोंक जाय जावन एक्टिंगान जावन सिंगिंगान आनीक बरें जावंक जाय. क्रेडीट दिता म्हजे को एक्टर्स जावं रुपेश जोगली. तो म्हाका समजायतालो थोडी थोड्यो कोंकणी म्हाका ती मातश्यो आवड लागता सर्टन वर्ड्स लायक तेन्ना तो सांगतालो हे रुपेश जोगले आमी दोगांय वांगडाच आमी एक्टिंग करताली जायते आग्नेल दे बोरीचे आमी 3-4 तरी तियात्रान आमी वांगडाच एक्टिंग केलां. तेन्ना तो म्हाका समजायतालो हें अशें न्हय हें तशें हें तुका फील करूंक जाय. जाल्यार जिवीत एक सपन हो तियात्र प्रेम कुमाराचो आग्नेल दे बोरीन डायरेक्ट केलोलो. त्या तियात्रान म्हाका एक कॉन्फिडन्स मेळ्ळें लायक
ते तियात्रान म्हाका चेडो जावंक पयलो चेड्याचो रोल कोत्ताले म्हणजे चेडू चेड्याच्या रुपान लिपोवन आसलोले लायक टॉम बॉय सॉर्ट ऑफ टपोरी आनीक ते म्हाका सामकेंच न्यू जालें तेन्ना म्हाका परतून अविनाश च्यारीन म्हाका तेणें डायरेक्शन दिलें आनी हातूंय बी हांव क्लिंट फेर्नांडीसाक क्रेडीट दिता तो म्हणपा लागलो म्हाका पळय चलता नॉर्मल चल लायक अ चेडो टॉम बॉय जावपाक जाय सादी तुजी स्टायल चलय उलोवपाची स्टायल जावं एनलायज कर तूं कित्याक म्हणटा तें एंड इट इज ट्रू डायरेक्टर्स ट्रू को एक्टर्स जावं आग्नेल देबोरी जावं फादर दोयल जे म्हाका शिकयतात तितून म्हाका आनीक शिकपाची उमेद येताली हे कमर्शियल तियात्रान जावं जाता जाल्यार म्हाका दिसना दुबावूच ना सगळ्या लोकांक आवडटलो जावं एक मोरल मेवतलें पालकार कितें चलता तें जिवितांतूय चलोंक जाय म्हणून आमच्या ऑडियन्सांक जे सदां काळ तियात्र पळयत रावतात तांच्या पसत तुजें आवडीचें कांतार हेंवूय कोसेसावान बरयलोलें म्हजें आवडीचें माशेन 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 म्हूण म्हाका अळकत गावूं कांय बरें दिसत नुंगो मुंगे आयकन नांव नंबर लावपाक म्हाका तेंकोन मारून येतात जावं मोडक्या नंबर न्हू सायबा 12 धंदो चलयता 12 धंद्याचेर आमकां जायती आसता जोडू करूंक सोदना पाडू तणकोर ना काय कोडू पायकेट करून चेडे सोऱ्यान बुडोवन हाताय लाडू आवय पाय पाय वाच हिंगा चेड्यान रोखडीच मालपोल तोडू पूण तुवें केन्ना तरी आपण स्वताक एक कांतार बरयतलें अशें म्हणून पेन हातांत घेतलां पेन घेतलेलें पूण बरोवंक जायना उतरां मेवनात ट्राय केलां पूण चिंत्ता फुडें बरयतलें म्हणून पूण हाचेर तुवें घडये अदमास काडलो आसतलो जो कंपोज करता ताका कितले त्रास पडटा जावं ताणें कितली आपली मूत वापरची पडटा वय थोडीं कांतारां तुका जशें हांव म्हणटा न्हू यू हॅव टू फील इट सो तो बरोवपी आपूण फील करून बरयता जशें अविनाशान म्हटलें की तुज्यान एक्टींग करूंक जातेली तेच भशेन समज हांवें म्हटलें की तुज्यान कांतार बरोवंक जातेलें जाल्यार तूं म्हणटा जाल्यार हांव ट्राय करता ना न्हू म्हणून बरोवन हांव तुका दाखयता तूं मागीर करेक्शन कर कारण आयवी जे भशेन आमी कांतारां कंपोज करतात तेन्ना एक कांतार एक चौको म्हणूया चौको तो चौको जेन्ना जो बरयता जो कंपोजर आसता तो बरयता आसतना ताका चौको बरयता आसतना 4 कलाकारांची भुमिका करूंक पडटा आसतली वय 4 कलाकारांची भुमिका करूंक पडटा आयज मेरेन पालकाचेर जेन्ना तूं कांतारां म्हणटा तेन्ना तुज्या घोस्ताची अशीं खंयचीं कांतारां तुवें म्हटल्यान ओरिजिनल कोसेसांवांची माशेन मागीर फादर दोयलाच्या तियात्रान हांवें नुस्तेकान म्हणलोलें ताच्या फाटल्यान मागीर वेळ म्हणलोलें मागीर तियात्रीस्ट कांतार म्हणलां सो खंयचें कांतार म्हाका आवडोंक ना अशें ना सगळीं कांतारां म्हाका आवडल्यान सकाळ फांत्यार कोंब्या सादार मिसाक वयता हांव धंदो म्हजो सुरू कोता म्हणून देवा पाव नुस्तें म्हजें व्हरूंक चेडे मारून येतात दाव गोरें पापलेट म्हणून म्हाका वळखत सगलो गांव परत परत फाटल्या लागीं चेडे घुस्पोताय मारो कितले म्हणून सायबा दादले सोतायताय नुस्तें म्हजें मोठे ताजें गिराक वडिताय विसोन मोडसो सोडून सायबा पापलेट जाय म्हणटाय सदांच्या सायडीर कित्याक मेळूंक येवंक ना डार्लिंग डार्लिंग दोस्त्या धोवदिऱ्या कुशीन सोर कितें कितें हाय जावचीत कितें जालें तर तुका वो देव चार माथ्यार बसता मिस्टर हांवें कितें सांगलां रे हांवें कितें सांगलां रे तुमच्या बऱ्याक कितें कितें जालें कितें जालें जाणा डार्लिंग ही म्हाका काल मेवल्या आनी सांगता आपल्या चेड्या लागीं काजार जा म्हणटा तूं गोंय बेद्दो सगळ्या चेडवांक घेवन मोजा मारता
अशें म्हणटा हांवें तशें म्हणूंकूच ना. आनी म्हाका कितें सांगताय जाणे किती सांगताय तुका पळय 100 न्हवऱ्यांनी सोडला आनी तुका 7 बायचें उदक पियला त्या पासून तुका सोडून आपल्या चेडवाला एखादो जावं म्हणटा ओशे सांगता आगे बुड्डे जोडले मारी नाका रे बाबा, हांव मोरोंक खोरी. कितें सांग सोदताली गे तूं म्हाका कोणें सांगलां तुमचे मदीं झगडीं जाल्यात म्हूण. त्या पासून तुजी केशी ताक आसा मू आनी ताची केशी तुका आसा मू. हांव तुमचो एक कोट करून सोदताली रे बाबू. बाबू बरोच लायलो तुवें म्हाका गांवठी साबू. जायते पावटी घरांतलें काम, मागीर कामाक वचप, मागीर प्रॅक्टिसीक वचप, एक एक पाटी तुका एडजस्ट करचें पडटा. एक एकदां एडजस्ट करचें पडटा. जावं बेगीन बेगीन घरांतलें काम करून कामाक पावूंक जाय. काम बेगीन जें काम तुका आयच्या दिसा कितें करूंक जाय तें करून बेगीन प्रॅक्टिसीक वचोंक जाय, रिहर्सलीक वचोंक जाय. हें सगळें चिंतून घेतल्यार टायम टेबल दवरलो जाल्यार सगळें सारकें जाता. आयवी आमच्या ऑडियन्सांक आनीक एक कांतार. तियात्रां मी पालकार हाडटात जायते दुडू मोडून, तियात्रांचो पळोवंक येतात सगलो वावतो सोडून. तियात्र पळोवन जायतीं हांसतात, जायतीं वेतात रोडून. तियात्र तो बरो आसल्यार दुसऱ्या लोकांक दितात सांगून. शाबासकी तुमकां तियात्र पळोवनारा, तोशी शाबासकी सगल्या कलाकाराक. भशेन तूं म्हणटा की घागऱ्याचे माना रिता रोजाक जावं तुज्या जिवितांत कोणाक तरी तुवें देखीचो नमुनो कसो मुखार हाडला? आल्फ्रेड रोज. ताची कांतारां म्हाका खूब आवडटात. जायते फावटी हांव केन्ना टेन्शनान बा आसता तेन्ना ताची कांतारां म्हणटा. आल्फ्रेड रोजाची तेजी स्टायल वेगळी, सगळीं कांतारां ताजी आवडटा म्हाका. आनीक बरोवपी ही इज द बेस्ट. ताका लागचो आनी कोणूच ना. भुरगीं जायते फावटी भुरगीं म्हणटा म्हाका कांतारां शिकय, तुजे भाशेन कांतार म्हणूंक जाय. म्हजो भयणीचो धाकटोसो चेडो आसा, तो म्हणटा माशू तुजे भाशेन हांवूय कांतार म्हणटलो, म्हजे वांगडा कांतार म्हूण. आनी चूक कोणाची ह्या तियात्रान म्हजी धूव एवरल आनीक म्हजो भयणीचो चेडो सुजेता पेरेरा, म्हजी भयण, ताचो चेडो, दोगांयनी भुमिका केल्या. आनीक ती म्हाका हांव जायते फावटी पालकार येता नाचोन कांतार म्हणटा तेन्ना दुसऱ्यांक म्हणना पूण म्हजी भुरगीं, म्हजें चेडूं जावं म्हजो भयणीचो चेडो, हांव जें कोत्ता ती करूंक सोदताय. जावं हांव नाचतां घागरो घेवन, म्हजें चेडूं आपूण घागरो घेवन नाचता घरान. जें हांव करूंक सोदतां ती करूंक सोदता. आयज ती भुरगीं हें हांव पळयतां, जें हांव करूंक सोदतां ती कोत्तेली. सो तियात्रानूय तशें जाता, तुका पळोवन दुसरी तुका इमिटेट कोत्ता. तें तुजें कितें बरें आसा तें लोक तुका हेंच व्हडपण आनी हेंच व्हडपण गरजेचें. हांवें तुवें खूब वेळ आमकां दिलो, तुजे मोलादीक विचार आमी लोकां मेरेन हाडपाचो प्रयत्न केलो. खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान खासा काळजाच्या खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं. तुकाय देव बरें करूं. आनी इतल्यानूच आयवी सांगाताक आयची माणकामोत्या कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां, पूण ताचें रिता रोजान गायलेलें कांतार ताच्या तोंडांतल्यान आमी आयकोंक रावतात. सकाळी हांव उठ्ठा माथ्यार पाटले माताव, म्हापशां वेताव बाजारान, वेपार जाय तो विकता, 4 पयशे हांव कोत्ता, घरा येता मोटरान. येते म्हापशेचे मोटरकार मोटेच हुशार, म्हाका म्हणटात घागऱ्याचे माना. म्हाका आपयतात चावयतात, पुलोवंक सोदतात, दोळ्यांक बांदूंक सोदतात ते पाना. तांकां कोणाकूच हांवपाक येना, सगळ्या एक एकल्याक वळखोन जाणा. आतांच्या तेंपार हांव घागरो पुलकून न्हेसता, म्हणून कोत्तात म्हजी फकाणां. हांव तुजो ह्या काळजाक पेटला, पेटला मोगाचो उजो. एक सुरपणे
सोशिन्याचो पालोय उजो एक दीस दिवून तुजो सोशिन्याचो पालोय उजो एक दीस दिवून तुजो